Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Krishna Vasudevaya Hare लाइट का इफेक्ट कुछ अलग आएगा भाई।
केलं म्हळ्यार 24x5 कॅलरी 120 सेंटर्स जाता तातूंत वर्षा एक पंता तांणी पर्तगाळी मठांत येवन तांणी केलेली तसले राम नाम जपाचे कसं हवन आसा त्या पर्तगाळी मठांत तुजी अंगाची यज्ञभूमी तू तांणी करचे कडेरी दशमी पालखीन तू सहभाग घेवचे दुसरे दिवस तांणी एका भजन की ना भजन उत्सवांत करून गेलो कडे वापस कंटिन्युएशन करता म्हूण गेलो अशी आमी एक विचार दवरिल्लो आसा हां आनी हाजेर प्रश्नांनी येता केन्ना हाजे बद्दल प्रश्न येता ताका त्या संदर्भार आमी उत्तर दिता म्हळ्यार किंतु आयच्या दिवसाक मुखावेले हे राम नाम जप कसं आसा अशी जी कंटिन्युएशन जाता आमगेलो हे सगळें तू वापस आमी हे विशय सांगता म्हळ्यार आमगेले हे कार्यक्रमाक अनेक राज्यातून गुजरातातून महाराष्ट्रातून कर्नाटकातून गोमांतकातून नाजाल्यार नवदिल्ली हिंतून दुबईतून लोक आयले USA लोक आयले लंडनातून लोक आयले लेखील नाशिल करचे ना लोकांची सागरची पर्तगाळी मठाक येऊन गेले पाबील आसा आयिर तसल सर्वही समाज बांधवांक हे सर्वही कार्य अत्यंत चंदाईर जावचे कितें सहकार केले तसले सर्वही समाज बांधवांक ह्या संदर्भार आमी संतोष अभिव्यक्त करता म्हळ्यार देव सगळ्यांक बर घडवो तुमच्या घरांत तुम्ही करता असलेल्या उद्योग व्यवसायांत तुमगेल्या जीवनांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल गणेताची श्री कृष्णार्पणमस्तु चर्चेक दिलना कित्याक म्हळ्यार आमी त्याची संदर्भार सांगले की हात वयतो उबार नाकाची सो त्या निमित्तानं गुरुल वाक्याक कितलेक महत्व आसा ते गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजानं ह्या संदर्भार सर्वही जगाक दाखवून दिलं आसा हाचे किता होड गौरव खंयचेही स्वाम्याक मेळना तसले एक होड गौरव गुरुल वाक्य आमगेल शिष्यवर्ग पालन करताची म्हणून तुम्ही एक दाखवून दिलास पळया त्याचीच आमकां अत्यंत होड गौरव म्हणून आमी लेखताची बाकी खंयचे गौरव मेळ्ळ्यारी तितले आमकां किंतु समाजानं स्वाम्याले उतरां पालन करचेच पळया ताजे तिता होड गौरव कसलेय एक स्वाम्याक प्राप्त ना आनीकची चड विषय सांगता म्हळ्यार आता अंतिम जावन गेलो सर्व लोकांच्या मनात असेल तसले प्रश्न कसे की म्हळ्यार मुखावेले राम नाम जप कंटिन्यू जाता की ना म्हणून सो आम्ही वाराणसींतूची असताना सांगितले सर्व ही प्रश्नेक उत्तर डिसेंबर 7 तारीखाक म्हणून सो आईचे हे सभेत तू सर्व लोकांले एक मनाचे विषय घेऊन म्हळ्यार हे दिवसांत तू अनेक लोकांक विचारले राम नाम जप कंटिन्यू कर का की कर नाशी उरका कित्याक की म्हळ्यार आमकां एक मनांत चिंत आशिल्ली चिंत कशें की म्हळ्यार 50 वर्षात एक उमेद आशिल्ली त्याची उमेद मुखार वयते उरका फाल्याक कंटिन्यू केले फाल्याक त्याची जप केंद्राचो 5 वर्ष जाले नंतर वापस स्वाम्याले घेऊन गेलो स्वाम्यानो 50 वर्ष करताना 100 लोक येत आशिल्ले पहिल्या वर्षाक कडेर 50 लोक येवचे चाल केले दुसऱ्या वर्षाक 25 लोक येवचे चाल केले तिसऱ्या वर्षाक 10 लोक येवचे चाल केले 5व्या वर्षाक हांव आनी हो मात्र आसाची कंटिन्यू करता की नाका म्हणून विचारले रे आमी कसं उत्तर दिवं का म्हणले एक चिंता आमकां दिसता आशिल्लें कित्याक की म्हळ्यार 50 वर्ष करताना आज तुम्ही आसाची 5 वर्षां केल्या नंतर तुमगे सेकंड जनरेशन येताची आज ही उपदेश आमी तुमकां केले फाल्यां तुम्ही जर तुमगे चरकमाक उपदेश केला जाल्यार आमी इतले अभियान करून गेलो तुमच्या जप केंद्राक नांव दिवन गेलो फाल्याक व्यर्थ जाताले सो व्यर्थ जायनाशी उरका म्हळ्यार कितें तुम्ही सर्व लोकांना टेम्पो कसो नासा उमेद कसं नसा ते केन्नाही शाश्वत जावन तशी उरची तशी जाता म्हणून तुम्ही सर्व लोकांना एक मनांत दवरून घेवका त्या निमित्तानं सर्वही लोकांनी मुखावेल दिवसांत डिसेंबर 7 तारीखा नंतर
तुमगेले जप केंद्रांतू तुमगेले उपकेंद्रांतू राम नाम जप कंटिन्यू करचेक अवकाश असा खंयचे रितीर वैकेची तुम्ही बट हांतू फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर असा. फ्लेक्सिबिलिटी कशी म्हळ्यार जर तुमगेले देवस्थानांतू प्रति शनिवारा भजन जाता आसा त्याची भजने दिवस त्याची शनिवाराक एक 10 निमिष राम नाम जप केल्यार वेगळं ना. 1 तास करता मुमकिन आम्ही सांगनाची ना 2 तास करता मुमकिन आम्ही सांगनाची अभियान करता मुमकिन आम्ही सांगनाची. तुमगेले गांवचे लोक तुमगेले जप केंद्राचे लोक तुमकां कशी सपोर्ट करता ते तुम्ही समजून गेलो. दिवसा केल्यारी अडना वारा एक पंथ केल्यारी अडना महिन्यात एक पंथ दिवस केल्यारी वेगळे अडना 15 दिवसात एक पंथ केल्यारी अडना किंतु राम नाम जप करत राम गेलो हे सभेन तू आम्ही मुकाविले विचार तुमगेले दवरले. तुम्ही डिसाइड करीत इधर 1 डे इधर वन्स इन अ वीक ना एवरी डे हे तुम्ही चूज करा. मॉर्निंग जाऊ का इवनिंग जाऊ का हाफ एन आवर जाऊ का 45 मिनिट्स जाऊ का 108 कर का 1008 कर का कशी जाऊ का तुम्ही करा. आमगे कसं नमन करतो. हांगा जाल्ले माचेर विराटमान जाल्ले आमचे पठाधीश श्रीमंत विद्याधीश श्रीपाद वडेर स्वामीजीचे चरण कमलाक वंदन करतो. तशेंच हांगा वेगवेगळे सगळे मानेस बाब दिगंबर कामत, बाब रमेश तवडकर, बाब सुरेश प्रभू, बाब प्रदीप पै, बाब अवधूत तिंगले, बाब शिवानंद साळगांवकर, बाब अजित कामत, बाब अण्णाप्पा शिवानंद कामत आणि बाकीचे सगळे माचेर बशिल्ले मानेस महाराज कामत आणि सगळे तुम्ही मोठे अनुयायी म्हणटकच हांव सगळ्यांच्या आयोजन समितीच्या सगळ्या माझ्या सदस्यांच्या वतीन तुमकां मना काळजांतल्यान माये मोगाचो येवकार दिता. आज आमचो निमणो दीस ह्या शारद पंचम शतमानोत्सवाचो आणि हे 11 दिसाचो महोत्सव जो प्रभू रामचंद्राच्या आशिर्वादान आणि आमच्या स्वामी महाराजांच्या संकल्पेंतल्यान आणि मार्गदर्शनांतल्यान म्हाका कसलोच दुबाव दिसना म्हणपाक की हो अत्यंत यशस्वी जालो. आणि यशस्वी इतल्या कामाक लागून जालो. स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद आसाच पूण तुम्ही सगळे आयले आणि येता आसतना फक्त गोंयकारूच आयले ना. गोंय महाराष्ट्र केरळ गुजरात दिल्ली मुंबय आणि इतलेच न्हय पयर हांव स्वामी महाराजा कडल्यान मुद्रा घेतालो. थंय म्हाका एक जवळ 10-15 आमचे भटवे आयले दुबयचे आयले ते स्वामी महाराजा माझ्या मरण आयले की आमकां मुद्रा धारण दी म्हणून. तशेंच लंडनच्यान 2 जाण सेवेदार मेळ्ळे. तुम्ही सगळ्यांचो हातभार आसा हे यशस्वी करपाक लागलो. आणि म्हाका दिसता काल हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळे रिकॉर्ड आज मठान मोडिल्ले. तरी स्वामी महाराजान म्हणले की रिकॉर्ड स्वामी महाराजांक तितले इम्पॉर्टंट न्हय. आमचो रिकॉर्ड म्हणटा तो वैकुंठ बुकान आसपाक जाय म्हणून सांगले स्वामी महाराजान. पूण रिकॉर्ड इतले मोडले जे स्वामी महाराजान पयली संकल्पना केली की राम नाम तारक जप हे मोठे संकल्प स्वाम्यान केले. ते तुमकां सांगला 550 कोटी स्वाम्यान दिल्लो तो जवळ 600 कोटीचेर पावलो. 593 कोटी. काल ब्लड डोनेशन केले ते हांवें काल म्हणिल्ले 605 म्हणून म्हाका प्रदीप पै मेसेज धाडली. ते खंय 630 जाले. आणि हो खंय गोंया रेकॉर्ड. हाज्या पयलीं गोंया इतले म्हणजे इक्विपमेंट कमी पडपाक लागले. जे स्वामी महाराज जे कितें संकल्पना करता आणि जे कितें स्वामी महाराजान म्हणजे कल्पना केल्ली आसा ते सगळे प्रभू रामचंद्र आणि वीर विठ्ठल करून घेतात. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की मठाचो जो फुडलो भविष्य आसा वो अत्यंत उज्वल आसा. म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव आव्हान दिता की जेन्ना आमच्या गौड सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटीचेर जेन्ना आमकां एकठांय येवपाची गरज आसा. जे कसल्याय क्षेत्रांत जावं ते शिक्षण क्षेत्रांत जावं आरोग्य क्षेत्रांत जावं
स्वामी महाराजांचे तसे विजन कितलेशेच म्हणले आसा पूण आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाची गरज आसा आनी ताका लागून तुम्ही जे कितें भक्ती दाखयल्या कितें प्रेम दाखयला फाटले 10 दिसांत हे अशेंच तुम्ही फुडें चलोवचे अशी म्हजी नामाळ्याची मागणी. आज आमच्या मदीं बाब दिगंबर कामत आणि बाब रमेश नवळकर आसा.